1 Raza, chapter 17. 5. Elijacho kall. एक व्हड दुकोल. एलायजा सुकालाचें बाकीत कोत्ता. त्या दिसांनी जिलेयाद प्रांतांतल्या तिशबे गांवच्या तिशबेकार एलायजान अहाबाक म्हणलें, हांव सेवा कोत्तां त्या इस्रायलाच्या जिव्या सर्वेस्परा देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर धोव ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना केरीताच्या व्हाळांत. आनी सर्वेस्पराचें उतर ताच्या कानार सादलें, हांगासरलो ओवेसवोर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्डन नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या केरीत व्हाळांत लिपून राव. त्या व्हाळाचें उदक पिवचें आनी तुका जेवण हाडूंक कावळ्यांक हांवें हुकूम घाल्ला. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें ताणें केलें. जॉर्डन नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या केरीत व्हाळांत तो रावलो. कावळे ताका सकाळ तशें सांजे उंडो आनी मांस हाडटाले आनी व्हाळाचे उदकांत तो आपली तान भागयतालो. जारेफातांत पिठा आनी तेलाचें विजमीत. कांय दिसां उपरांत देसान पावस ना जावन तो व्हाळ सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलायजाच्या कानार सादलें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटच तो जारेफात वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जळो एकठांय कोत्ताली. ताणें तिका उलो मारून म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. पूण तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना, पूण दोणांत फकत मूठभर पीठ आसा आनी आयदनांत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जळो एकठांय कोत्तां. तें खावन आमी मोदतले. एलायजान तिका म्हणलें, भियेनाका, तुवें सांगलां तशें कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर, कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें उलयता. आख्खे पृथ्वीमेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाचें आयदन रितें उरचें ना. ती बायल गेली आनी एलायजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. ती आनी तिचो पूत जेवलीं. एलायजा उदेशीं सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना म्हूण आयदनांत तेलूय सोंपूंक ना. विधवेच्या पुताक जिवंत कोत्तात. हाचे उपरांत अशें घडलें. ते ओstorecho मhonngê ghorachê dhoninicho पूत piddest जालो. ताची पिडा इतली वायट दशेर पावली की ओकरेक ताचो स्वास बंद जालो. तेन्ना तिणें एलायजाक म्हणलें, देवाच्या मनशा, म्हजें तुका कितें वायट दिसलें? म्हज्या पातकांचो उगडास करूंक आनी म्हज्या पुताक मारूंक तूं आमगेर आयलाय? ताणें म्हणलें, तुज्या भुरग्याक म्हज्या हातांत दी. आनी तिचे उंटयेंतलो ताका घेवन आपूण वयल्या कुडांत रावतालो थंय ताणें ताका व्हेलो आनी आपलेच बाजेर ताका घालो. सर्वेस्पराक उद्गारून ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, ज्या विधव्याच्या घरांत हांव रावतां ते विधवेच्या पुताचेर मरण धाडूं तिका दुखांत घालूंक सोदताय? 3 फावटीं तो भुरग्याचेर आडो पडलो आनी सर्वेस्पराक उद्गारलो, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, ह्या भुरग्याचो जीव नव्यान ताचे भितर येयसर कर म्हूण
हांव प्रार्थून मागतां. सर्वेस्परान एलायजाचें मागणें आयकलें आनी भुरग्याचो जीव नव्यान ताचे भितर आयलो आनी तो परत जिवो जालो. एलायजान भुरग्याक वयल्या कुडांत थावन सोकला हाडलो आनी ताचे आवय कडेन दिलो. एलायजान म्हणलें, पळय, तुजो पूत जिवो आसा. आनी बायलेन जबाब दिलो, तूं देवाचो मनीस म्हूण आनी तुज्या तोंडान सर्वेस्पराचें उतर सोत म्हूण आतां हांव जाणां. देवाचें उतर हें.